भागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, आत्मो आमचे अचूकतायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले हासकार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाची खुशी प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोदी करता. जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यांत तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांचे बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आपोवनूय केला. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. म्हजेर नदर घाल, म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, मरणाचे न्हिदेंत हांव पडना जावंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांवें ताका जिखलो अशें दुस्मानांक म्हणूंक दिवं नाका. हांव हालो पडलो म्हणून म्हज्या शत्रूंक ताळयो पेटोवंक निर्मू नाका. जबाब: हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद भरीत जावं म्हजें काळीज. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोदगितां गायतां. जबाब: हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दर एका नोंगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिंकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटलीं तीं थोडींच न्हय? ताणें ताका अशी जाप दिली, उशीर दारोंटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायते जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचूंक दार धांपले उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड, आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयचीं ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यांत, तुजे म्हऱ्यान आमी जियेल्याव आनी पियेल्याव, आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्या. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयचीं ती हांव नकळो. वायट करतल्यानो सगळीं तुमी म्हजे शोरचिलीं पयस सरात. तेन्ना अब्राम, इजाक, जाकोब आनी सोमेस प्रवादी देवाच्या राज्या भितर आसलोल्या आनी तुमकां भायर उडयतलीं पळोवन तुमी रुडोन करतल्यात आनी दांत किरतल्यात. उदेंती, अस्तोमे, उंतोरी आनी
दोकीनी तावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली, आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. नियाळाक आदार. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलूचे रोमकारांक बरयलेले चिठींत आमकां सांगता, आमी ओस्कोत व ओस्कोत म्हूण पवित्र आत्मो आमचे खातीर देवा लागीं विनवती करता. तशेंच जीं कोण जेजूचेर भावार्थ रावून जियेता आनी ताचो मोग करतात तांकां देव सगळीं बरेपणान फाव करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजू क्रिस्ताच्या पाटलादारांनी आमचें जिवीत कशें जावचें आनी सुर्गीच्या राज्यांत कशें भितर सरचें तें शिकयता. जेजू म्हणटा, ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. हाची समजोवणी म्हणल्यार वायट जिवीत जियेता जाल्यार सोडून दिवप, मन बदलप आनी कितें वायट केलां ताची दूख दवरप व प्राचीत करप. देवाचे खोशी करता आनी ताच्या उतरा प्रमाणें चलता त्याच मनशाक सुर्गीचें राज उक्तें जातलें. मोजां मरतल्यांक आनी मस्तें जिवीत जियेतल्यांक देवाच्या राजांत जागो ना. तशेंच गोरिबांक आनी अस्कोतांक आयचो समाज बारायता व किकोंत करता तीं सगळीं देव बापाचे कोपांत आसतलीं. जेजू अशें सांगता, संवसाराच्या चारूय कोनशांनी मनशां सुर्गीच्या जेवणांत वांटो घेतलीं आनी देवाचें रूप आनी अजापां पळयतलीं. तूं तुजें जिवीत कशें चलता ताचेर नियाळ कर. सारकें ना जाल्यार देवाच्या आदारान ताच्या उतरा प्रमाणें सारकें कर आनी अशी दारवंटांतल्यान भितर सरोंक तयार राव. मागणें. देवाच्या खोशे प्रमाणें म्हजें जिवीत मानून हाडूंक म्हजेशी राव जेजू.